तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनात धरात. आयज आमी दोन इम्तियासां पासत मागल्या. एक म्हणजे म्हजी मनी रोज तिच्या हार्ट सारकें ना, ती बरी बेरीक आसा, तिका देवान स्पर्श करून विखोण दिवची म्हणून तिणें आमचे पासून विनंती केल्ली आसा. तिचे पासून मागया आनी आमचो भाव जोई आनी ताचे बराबर पासून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीन भावनो, देवान आमकां सगळ्यांक बक्षिली. हिचो बक्षिल्ल्यान खुर्साचे. तो तेन्ना मेलो पूण तो देव म्हणटो सगळ्या मनशा कुळाक. आमी ताचे सगळे आसा. जी आदीं आसलेली, आतां आसा आनी फुडें येतली, ही सगळीं ताचे सगळे आसा. बापान ही एक व्हडली मिलाद करून दवरलेली आसा. आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक ताचे पुता सगळे एकठांवन तांकां पातकांतली मेकळी करच्यात आनी स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी आनंदान मोगान आनी एकामेकाचे सेवेन जिवच्या. पूण अशें खूब फाटी घडोवंक जाय मोगान, तें घडना. कित्याक आपलेपण आमचें आसा. हें आपलेपण तें काडून उडय म्हणून आमी बापाक विनंती करया. जेजून आमकां ही घोटाय दिल्ली आसा आनी सगळे सांत भक्त, सांत फ्रांसीस शावेर आनी हेर आमचे पासून मागतात. सुकण्यान आमी आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन बापाक आमी उलो मारया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पाखी सोडुदिता त्या बाप आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट लागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पाखां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून त्या दोन सुद्दां सांगवार मागीर सगळ्यांक देवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बांदून वो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर पविता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातखां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. तुझे पवित्र सुबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळच्या गुणाची उगडूंक आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासून आनी ताचेर बावाट दोतल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगून आमच्या सुम्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या गुणांची येतात राजवट चलयता. सासणाच्या सासणां. देवाचे उतर आतां आमी सारकेशी विधान आयकुया.
आदिवंत पावलू रोमकारान बरयलोले चिटी बेले वाचप। भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना। आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता, आमी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता। म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची। क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर। पूण तूं कित्याक म्हूण तुज्या भावाची मनसुबी करताय? कित्याक म्हूण तुज्या भावाची बेपरवा करताय? आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्याय आसना मुखार उबी रावतल्यो। कित्याक अशें बरयलोलें आसा, सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिली मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो। म्हणटोच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो। देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं। सर्वेस्पराचें बरेंपण भोगूंक म्हाका मेळटलें। सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें बरेंपण भोगूंक म्हाका मेळटलें। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो तारो। कोणें म्हाका बेगडायना, कोणाचेंच म्हाका भेना। सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हज्या जिवाचो किल्लो। देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कापेलो। सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें बरेंपण भोगूंक म्हाका मेळटलें। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान, म्हजी आशा एकूच ही। सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडबाय जागो दादोशी जावं, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावंक दीस काडूंक। सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें बरेंपण भोगूंक म्हाका मेळटलें। जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बरेंपण म्हाका भोगूंक मेळटली। ही खात्री घेवन जियेता। हाडीस तुजें गोठ कोर, ती राव सदां बरोमशान। सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातीन राव। सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें बरेंपण भोगूंक म्हाका मेळटलें। उदकाराक सगळीं उबी रावया। कश्टतल्यांनो तुमी, बार व्हरतल्यांनो तुमी, म्हजेशी याद सगळीं। हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचेशी येतालीं आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता। देखून ताणें जेजून ताका ही एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आशिल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरूं सांगत जाल्यार ती न्हय रानांत सोडून एक
सांडलां ते मेळसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक पळोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरां मारलां म्हूण म्हाका परबी दिया. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्याहून अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसुनी कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो मेळसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक पळोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबी दिया. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पाक्की मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आमी कोणाची? जेजूची. आयज पयले वाचपान आमकां सांगलां आमी कोणाची? तो तूं तुजें जिवीत तुजें म्हणून धरिनाका. हें आमचें जिवीत न्ही. हें जिवीत जेजून आमकां दिलेलें आसा, कित्याक आमी ताचे कुडींत जियेता. अरे हे आमचे कुडीचे सांदे कोणा सोबे आसात? आमचे सोबे आसात की ना? ते आमचे कुडीचे सांदे की ना? तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडीचे सांदे. तर आमी न्हय, आमी जेजूचे कुडीचे खेरीत सांदे आनी हे खेरीतपण ताणें आमकां दिलेलें आसा. पूण हें खेरीतपण फकत ताचे सोबेच आमच्यान जिवंक जाता. वो आमचें हें बोट आपणाचे वस्तू घेवन आमचो घालचें ना. हालता ते कोण हालयता? हांव हालयतां की ना? तेच भाशेन जेजू सगळें करता. आतां ही सृश्टी पळयात, ती सगळी तितूनच आसा. पूण तुमकां समजता की ती तेजीच आसा म्हणून? ताची ती जिवाण आसा, ताचे मदीं जीव आसा आनी ती आमकां सगळें दिता. आमी कांय नकळो. पूण जेन्ना आमी अभ्यास करता ताचो, तेन्ना आमी जाणो हे फातर कडल्यान जिवे आसात. जेजू जावन आसा जिवीत ह्या सगळे सृश्टींत आनी आमच्या सगळ्या काळजांनी. कित्याक आमी ह्या सगळे सृश्टी परस म्हत्वाची. ताणें आमकां बापान ह्या संवसारांत ताचे वरवीं हाडल्या. कोणाक वळखोच्या? बापाक. तो कितलो बरो म्हणून आनी तो कितलो मोगाळ म्हणून. पूण आमी जाणो अदृश्य वावुरता आमकां आमचें मन बदलपाक आनी ताची सुरक्षिती आमी पयस वचपाक. हाका कितें म्हणटा आमी? पातक. पातक देवाक वळखना. पातक कोणाक वळखता? आमकां आनी देंवचाराक. आनी आमी मागीर देवा विरुद्ध वता. पूण तो जाणो कशे भशेन आमकां फसोवंक जाय आनी फुसलांक जाय पळय तो बरे भशेन फुसलायता. एक पळयना तूं? कितें देवान तुका कितें सांगलां? पळय चे देवा सारकें जातलें खा खा. पळय कशे भशेन फुसलायता पळय तूं. देवान सांगलें नाका तें करूं नाका. तूं त्या झाडाशी वचूं नाका. जाणो ती आनी जाणो आसतानय
तो पळयतना सांगता हें तर करशात जाल्यार तुमी देवा सारकें जातलें. म्हणजे कितें देवाचे हुकूम प्रमाणे तुमी जियेनाकात ते भाशेन. तर आमकां देवाचे हुकूम प्रमाणे जिवंक जाय. कितें करूंक जाय आमी? पयले सुवातेर तो आमचे मदें आसा म्हणून ताका आजीर जावंक जाय. कितें जावंक जाय? ताका आजीर जावंक जाय. आनी कशे भशेन आमी ताका आजीर जातले? आमी सगळीं जाणां मागणी म्हणटात न्हय. आमच्या बापा नोमान बरे महिमा बापा ही सगळीं स्वत मानता सरण आयता ही सगळी मागणी आसा. आमी ती तर म्हणीत जाल्यार कितें जाता? अर्थापरीत म्हणीत जाल्यार आमी देवा बरोबर आसता. बेश्टी फडफड म्हणजेच जाल्यार जाली मागीर. तो हे भशेन आमकां फुसलायता फसयता आनी देवा सदची मागणी करता आसतनाच आमी पयस केल्लीं आसता. कशे भशेन चतूर तो. पूण ताचे तीन आमी चतूर जावंक जाय. जेन्ना आमी आमची मागणी म्हणटा तेन्ना ती अर्थाबरीत म्हणूंक जाय. नमान बरी कृपेन बरयले. आतां तुमी सगळीं जाणां बरे भाशेन म्हणटात. तेतूच एक म्हाका अशें तरी म्हणूंक लागली फादर हांगसर आयली की ना म्हाका काय बरें दिसता. कित्याक सगळीं जाणां एक कशी आमी मागणी म्हणटा. हे भाशेन सदांच जेजूच्या सांगात रावन सायबीण मायन बशी भशेन आपूण चाकोर म्हणून जावं म्हणजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे ह्यो मनोभव धरून आमी आमची मागणी करीत रावया. आमकां कांयच जावचें ना. आतां कितलीं जाणां मागणी करतात पूण दुयेंत आसात. कित्याक लागून? ताणें तुमकां भितरल्यान फसयल्या. अरे ते आमचो ब्रदर तुमकां कितें म्हणटा? व्हडल्यान म्हणत म्हणून. व्हडल्यान म्हणलें म्हणून कितें जाता? ते दोन सारकें न्हेंत चलले पळटात ते भाशेन जावंक जाय. ताका भिवंक फावना. ताका मागण्यांचो शेवट दिलो ते मागीर सारके पयस जाता. पूण लोक येतले मागीर पळयतात ते चान्स मेळता जाल्यार. तुमकां कितें मातशें सांगलें की ना दोत्ता आमी गोरे वता न्ही तेन्ना कितें करता? तास लायता आनी पळयता गावता जाल्यार मातशें टूक केलें की ना टूक मारता. ते भाशेन तो पळयता तपासता जाता गावता बरें चल. एक कोणें धरलें की ना मागीर तांचाक लागलें की ना ताच्या ताब्यांत येता. पूण आमी जाण जावंक जाय जेजूय आमच्या फाटल्यान येता. तो आमकां सोडिना. म्हणटच आमकां दुसऱ्या पासवान दाखयला कशे भशेन तो आमच्या फाटल्यान येता पळयतो. आनी आमकां तो सोदता. सोदली की ना मेळ्ळी की ना तो आनंदीत जाता. एक पातकी आपलें जिवीत बदलून जेन्ना तो परतून देवा सदची एकवटून जिवंक लागता तेन्ना स्वर्गाक आनी दूत सगळे एकदम आनंदान जियेतात आनी आमी जियेतले. ब्रदर आमकां सांगतालो आमचे तोंडांत जर पयशे पडीत जाल्यार दुकान आसा. पूण जेन्ना आमी जेजूचे सांगात आसतल्या तेन्ना आमी शांत आसतल्या. न्हयच मेल्या उपरांत पूण आतांय आमी शांत आसतल्या आमकां कांयच लागचें ना. ताका लागून सगळो गत हांव तुमकां म्हणटा भितरल्यान नोमान बरी म्हणीत रावशात तर सायबीण मायन तुमकां कांयच वायट लागूंक दिवचें ना. देवान सारपाक पयस रावतलो. ताका लागून तुमी भितरल्यान सगळो चलतना भोंवतना आयकतना नोमान बरी म्हणून हे भाशेन सगळो ताका आजेर जावन कित्याक ती आमकां ताका आजेर करतली. कित्याक ती ते भाशेन आपलें जिवीत सादताली आनी तिका लागून आमचें जिवीतय तेच भाशेन घडोवन येतलें. हें सगळें तुमी आयकलां. तुमी सगळें जाणात. पूण तें आतां आमच्या जिवितान घालूंक तुमकां हांवें थोडे उपाय सांगलेले आसा. पयले म्हणजे सदांच न्हिदच्या आदीं 5 मिनट उठली म्हणटच 5 मिनट केन्नाच विसरो नाका. उठली 5 मिनट न्हिदच्या आदीं 5 मिनट. कसली मागणी घेयात तुमी पूण अर्थाबरीत करात. नोमान बरी म्हणात दुसरी मागणी म्हणात पूण सारकी म्हणात. आनी हांव तुमकां कितें म्हणटा जेजूच्या नांवान तुमची चिंत ना भावना कितें आसा तितली जेजू 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 म्हणून भायर काडात. जेजूच्या नांवान सारकी पुसून येतल्या.
कित्याक ताणें आमकां सुटका सोडून दिल्ली आसा पूण ती आपणावंक जाय हे भाशेन तुमी आपणायतले आनी पळयात तुमचे मदें कितलो गोठाय येतली धैर्य म्हणटा ताका करेज येतली कोणाकूच भिवचें ना ते दीस म्हाका एक कस्तुरी आयतारा दीस मेळ्ळी म्हज्या दोळ्यांनी इतलेच फाटीं दुकां आयलीं ती म्हाका म्हणूंक लागली जेजूचें नांव हांव सगळो गोत घेता सगळो गोत जेजू 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 उलयता चिंतना आयली भावना आयली ती चिंतना सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडटा नाका जाल्ली चिंतनांनी बरी पिरान आसली जाल्यार ती पिरान हांव जेजूक दिता तुमी जाणात तिका कितले वदृश्ट तिचेर कोसळटा कित्याक जेजूच्या नांवान ती रावता म्हणून पूण ती भियेना कितेंय येवन तिचेर रोखडेंच जेजूच्या नांवान ती भायर काडटा तिका सुटका मेळटा रोखडी ओ थोड्या तेंपान थोडो बहुत तिका तातूंत रावचें पडटा पूण ती रावतना जेजूच्या सांगाता ते सगळें दवरून जियेता आनी तिका इतलो जेजूचो मोग आसा की ती कितें म्हणटा हांव न्हय जेजू म्हजें सगळें जियेता जेजू तुजेंय सगळें जियेता आनी जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता आमचें वदृश्य आयलां तें पयस जाता तिणें कितें म्हणलें न्हय एक तिका बायल कुड्डी जाता म्हणून आयली तिचें सगळें कुड्डी जाताली ती आनी तिणें म्हणलें बाय म्हजे पासत मातशें मागशी मातशी म्हजे पासत जेजू मागता मगे तुजे पासत तुवें तर म्हाका सांगलें तुवें तें जेजूक सांगलें जेजू हिका बरी कर इतलेंच म्हणलें आनी वच म्हणूंक लागली ती जाली तूं ते कोणी तुका जेजून दिली घालून येता म्हणसून अरे तिका बरें दिसूंक लागली परतून धांवन आयली म्हणून लागली बाय जालें तुज्या मागण्यांनी म्हज्या मागण्यांनी न्ही जेजू तुका केला जेजूक तूं आतां कोण कर सगळ्यांक सांग ताचें नांव आनी हे भाशेन कितल्योच मेळावली भयणीं आनी तुमी जाणात कोण ती एक हिंदू बायल सप्ता मिसा करता आयताराची आसतात ती आनी तिका सगळ्यांनी भायर आयली पूण आतां सुकण्यान ती म्हणटा तुमी भायर आशिल्ले जाल्यार हांव जेजूक मानता ताणें कोण एक दोन दुसरो ना फकत जेजूचो खुरीच आसा कित्याक खुर्सांत ताणें आमकां सुटकान सोडून दिल्ली आसा आनी ती जेजूक करता कितल्यो आडखळी येतात पूण भियेना पूण मागीर सगळें सारकें थारें जाता तिचे केशी पर्यंत घातलेली आसा दुसरी तिचे विरुद्ध गेल्ली आसा लोक येवन तिका हे करतात खूब त्रास दितात भियेना कोणाकूय भियेना जेजूच्या नांवान भयणीन भावनो आमी हे भाशेन तो जियेता आमी पूण मातशी खोलायेन जिवया जालें तो रातची आनी सकाळची जेजू जेजू म्हणून सगळो वेळ तुमी तो कोण घेशात प्रत्येक सुस्कारान सगळें भायर काडशात जालें तुमी नितळ पूण नितळ जाली म्हणटूच जेजूचो आमचें सगळें आसा ताका पयलो वयलो स्थान दियात आनी ताका फुडें वचून आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी ताची उतरां आमी तोंड पाठ करून थोडी तरी शिकया आयज पळय ताणें बरें सांगलां सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजी आनी हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां सुटका दितलो हांव तुमकां गोठाय दितलो हांव तुमकां सगळें दितलो आज जोडया दोळे बंद करया आमी हें सगळें आयकलां तितलें जेजू तूं आमचें सगळें घडोवन हाड आमचे भितरलें सैम तुजेंच जिवीत आमी जियेता पूण आमी तें भश्टायलेलें आसा आपलेपणाक लागून आनी देंवचाराचें आयकून सगळीं आमची चिंतना बरी वायट कसली आसूं ती पोजडी फोजडी कितेंय जावं सगळीं तुज्या नांवान जेजू आमी भायर काडटले आनी तुजें जिवीत आमी पटकरून तूं भितर हाय आमचे मदें तूं उजवाडाक ये आनी आमकां तुज्या आसण्यांत पोंचडीत कर तुजी उतरां करून जपूयत वतना आमचें सगळें जातलो पूण आमी ती आयकली म्हणटोच ती तूं आमकां ताची आठवण करून दितली आनी जीव त्या भितर अशें प्रमाणे
जेजू आमी सगळ्या पासून आतां मागता पयले सुवातेर आमच्याच घरच्या पासून पूण ताच्या आदी आमी आमचेच पासून मागता सदांच आमी तुका विस्वास रावन तूं आमकां वाडून दवर दोत्ताय म्हणून जाणो पूण आमकां विस्वास रावन तूं आमकां मदत कर आनी ह्या विस्वासान तुका आमी चिंतून रावता म्हणटच आमी आतां ह्या तुज्या एकवटान दुसऱ्या पासून मागता जावं आमच्या धर्मीक वडिलां पासत आमच्या फिरगोर्जींतल्या पाद्रीगरां पुरा पासत माद्री पासत वय तांकां तुवें मिचून काडलें तुजे प्रतिनिधी जावच्या पूण आमकांय तुवें मिचून काडलें जेजू आनी आमी सगळे आमच्या भाव भयणां पासत मागता जे कोण सरकार चलयतात ह्या सगळ्यांक आमी तुज्या ताब्यांत करता तूं तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान तांकांय स्वतंत्र कर आपलेपणांतली तांकां काडून खरेपणी लोकांच्या हिता पासत आनी बरेपणा पासत प्रगती पासत जिवन तांकां मदत कर कितलें म्हणून एकठांय करून आमी सरकार घेतल्यान ना सगळें आमकां सोडचें पडटा तर कित्याक म्हणून तें इतलें एकठांय करपाचें सगळ्यांक आमी दिवपाचें हें आमचे सगळे आमचे भाव भयणी पासत मागता तांकां हे भाशेन उदार काडचें कर जी कोण विधवा आसा जी कोण अनाथ आसा जी कोण पिडेत आसा जी कोण काम सोदतात जी कोण कोणूच ना तांकां पळोवपाक जी कोण अनिती खाल आपलें जिवीत सारतात जी कोण देंवचाराच्या ताब्यान भिरासलेली आसा ह्या सगळ्यांक जेजू आमी तुजे सुशें हाडून तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां कोणी सुटका आनी बरेपण फावो हें आमी सगळें मागता बापा तुज्या पुताचे नांवान आमेन. C20 Calvaran Sorio. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हज्यान तुमचें बलिदान मागणी देणी देवा बापाक मागता तसलें जावन मागात. देवा सोद मनशांच्या तारखां आम मनशा पासत खुर्साद मरून पुनः जिवन जाल्ले जेजूच्या बलिदानाक आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटले नव्या जिवितांक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवन फ्रांसिस्कान महात्म्या जपनासन आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ले आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजांची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर्गोदिदार आणि शासनाच्या देवा, सर्वकाली आणि सोडताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखून दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्यान जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसुपाच्या आदी जेजून मुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगत्याची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोडाचें रगत पातकांचे बोगसोणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोता. भावार्थात सगळं फोडगोटूया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोळयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या भोवणी बापा आनी सगळ्या याजनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो दवरलेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तान तुजे पोटजोडी तुकामार पळोवन फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती जेपुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन आनी सोब कालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जिवंत जेजू आमचे भितर आसा आनी तो आमकां सगळ्यांक आपल्या बापाच्या एकवटान दवरता. आमी सगळीं जाणां
जेजू सगळे देवाची खोरी भुरगीं तर म्हज्या भयणीन भावनो सगळी आमची मागणी इंतेसां आसात ती सगळी आमच्या काळजांत दवरया. फकत जेजूकूच आमी चिटकोन रावया आनी ताका आमी परगटया आनी तो जितलो दुसऱ्यांक ताची आमी खबर दितल्या तितली आमकां उदीक आनी उदीक घोटाय पेकोणी भलायकी बरेपण सगळें तो फावो करतलो. तर ह्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन काळजांत थावन आमी सगळीं जाणां बापाक जेजू सगळें मागणें उबारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो केन्नाच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां दोस आनी आमकां कांय पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटोळ्यांचो आखातांतली वाटाय सुन्यांचे क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुदांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान जेजूची शांती सगळ्या काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताचे सोबे एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची जीवा करो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची जीवा करो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू हो पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू भरोसांचो मोग करता जेजू तूं म्हज्या आत्म्यान शेव कामाक येता. ह्या वेळारचे बोल मिलीत मास तो म्हज्यान शेव जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका बेन मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D28 वचन जेवणाची आमची
आमचे दोळे धांपून आतां आमी जेजू बरोबर हो वेळ भितरल्यान सारया. मागुया. प्रितीच्या बाबा भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय. ताचे असले वरवीं दोन वरकुटणार आनी वीरभोग आमचे मदें उजोय आनी आमी सगळीं अदीक वळा उदारपणान आमच्या पोण्यान सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावड्यान तुवें बसयल्लें तें इनाम जोडून पावून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सगळ्या आसूं आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या उपरांत म्हणात भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच नासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत नेमेक भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवसता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेंतल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबेन बापाक वखणटा. आमेन. Sorry.
बसात. आमची भयण आमचो ऑल्गा तुमकां जाय जाल्यार ती मिसां बरयतली. आतां थोडो बहुत बसून मातशें आयकात. मागीर आमचे फादर येतले आनी ते म्हजे बरोबर तुमकां तेलान मागतले. थोड्यो वस्तू तुमकां कळूंक जाय. पयलीं स्वते सगळ्यांक हांव दीत वाचता सगळ्यांक. पूण आतां मातशी थोड्याचें नांव घेता कित्याक आमचो घेवन ती खूब वावुरता. पयलीं स्वातेर आमचो सांगिस्तां काल एमा आयिल्ले आनी ताणें चावी ती आमचे भयणीक दिली. ती कोंकणी बायल पूण आमची सगळी सफाई करता आनी बायलेचें उदकूय लोकांक दिता. तांकां बरें दिता. मागीर आमचो घेवन बाकीची बंदोबस्त करच्याक जे आयिल्ले आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मेरी आमचो संगिस्तान एलिझाबेथ ताणें आमचे बाय सदांच सांगसर बाबेला येवन आमकां संगीत आनी सेवाधर्माक वांटो घेवच्याक आमकां मदत करता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे बरोबर आमचे बाय हांगसर नॅन्सी मिडियाचो वावर करता. तिकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज तिणें मातशें आमचो रील केल्लें आहा. हात बोट लायिल्ले आसा. आमचो सावंड तपासता. आमचो भाव हुंकोय सगळो पळय वावुरता. सगळे बाकीची वेवस्था करता. खूब हांगसरली मांडावळ पळयता. त्या भायर आमचे दुसरे भाव आसात वॉलंटियर्स ते आमकां मदत करतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाकीची हांगसर आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जी कोण आमकां मदत करता इतल्यांकूय. आतां आमकां सगळ्यांक सो खुशेन नांव सांगनाका म्हूण सांगलां पूण आमकां पावोवन दिता. हांवें तुमकां सांगलेलें म्हज्या मनांत सदांच आसलेलें की हांगसर येता तांकां 1-2 उणे दिवचे म्हणून. पयलीं आमी म्हणलें तूं फकत 50च लोक आसताले. ताचे तीन उणे पर्यंत 100चे उणे. पूण आतां वाडलेली आहा संख्या तरी पूण आमच्यान तुमकां दिवंक जाता. तुमी जाणात आमचे हिंदू भाव पुना सावन आमकां लाडू हाडटात. काल ते भायर सरलेले आसात आनी आयज ते पावोवन आमकां हे लाडू ते हाडटात. तांची संस्था आसा तांचे पासून तुमी मागया. ह्या सगळ्या पासून ते भायर आमचो आनी एक भाव आमकां ते ड्रीप दिता. ताकाय ताचे घराब्याक ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळ्यांचेर जे आमकां मदत करता तितल्यांचेरूय. कोण विसरना जाल्यार मातशी भुकसात. पूण तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जाका विसरना हांव ताकाय आतां नोयना फेस्त लागीं पावलेली आसा पळय की ना. 23वे माडी आसा. 23वे माडी आसा. आतां एक मात सांगता तुमकां सगळ्यांक कळयात. तुमी येता तेन्ना तुमचें आधार कार्ड मातशें हाडात. कित्याक लागून जाणें आमी तुमकां तपासत्याक न्हय पूण आतां कितें जाता खूब लोक येवंक लागलेलो आसा. बॉम्बायची, केरळची, तामिळनाडूची, दुसऱ्या राष्ट्रांतली येतात. मागीर ती सगळीं जाणां भितर येवंक सोदतात. आतां भितरल्या क्वॉड्रेंगलान हांवें फकत आमच्या गोंयकारांक दवरलेलो जागो समजल्यार. पूण तुमी कितें जाता तिचो मातशें खेळ जाता. लोक मागीर म्हाका म्हणटा आमकां चलोंक बरें जायना तिचो. ती सगळीं न्हिदलेलीं आसात मागीर सारकें जायना. ताका लागून हांवें पेंडॉल स्टार्ट केल्लें आसा सायडीक बाजूक. त्या पेंडॉलान तुमी वचात. कित्याक बरे भशेन सगळी वेवस्था आसा. पांखे आसात, लायट आसात, चार्जींग करपाक मागीर तिजो मागीर टॉयलेटान वचपाक सगळी सोय सारकी आसा तिजो. कित्याक तुमी तर थंयचोच रावशात आनी मागीर हांगसर येवन म्हणून तूं जेन्ना तुका रावंक जाय तेन्ना रावंक जाता. पूण तिचो वचून हांगसर येवंक जाता. अशें कितें करात नाल्यार कितें जातलें. हो जागो इतलो व्हडलो केलेलो आसा आनी कोण तिचो येना म्हणटा ती दात पळय तो कित्याक दवरलेलो आसा कोण कांय येना. मागीर ती येवंक लागता भितर. मागीर म्हज्या ताका हाडूंक जायना. पूण हांव तुमी जर थंयचोच वचून रावशात जाल्यार म्हाका बरें पडटलें. हांगसर हो जागो भितरलो म्हण तो मोकळो दवरच्या.
वचूंक जाता तुमच्यान थंयसरूय रावंक जाता पूण तो तर मोकळो आसत दुकान तुमी ऑक्युपाय करना जाल्यार हो भायलो लोक मागीर भायलो म्हणजे क्रिस्तांव आमचो लोक तो येवन म्हणटलो म्हाका फादर आनी ते मागीर गव्हर्मेंटचो लोकूय म्हणटले कित्याक तो बेश्टो आवायतात तो आमी ते पयसो घेतलेलो आसा तातूंत ते मनान धरात ते कशें सुटावे करूंक जाय ते आमचे बरोबर आहा पूण तुमच्यान येवंक जाता आनी बरोच जागो हांवें तयार केल्लो आसा वयर पयले मागीर वचूंक जाय पूण सकयल तुमचे पासत केल्लो आहा आनी शिड्यांचेर कित्याक तुमी वेतात ते वचनाका कित्याक आमी येताना सकाळचे घुसपण तुमचेर पडून आमचे आनी नाक फुटोवंक ना ताका लागून तुमी सुद्दां मातसो पांय काडटा सण कितें जाता जाम जाता न्ही ताका लागून ते भायल्यांचे न्हिदो नाका जाता तितली आतां चडूच सगळ्याक लोक आसलो जाय पूण तितलो लोक घेना म्हणल्यार ते निमाणे दिसा घडी कितें त्या दिसा आमच्यान समजून घेवंक जाता कित्याक दोनांकूच आमी स्टार्ट करता फुडें म्हणटच आमकां बरें जेन्ना त्या दिसा सगळ्यांक म्हणटच हे मनांत धरात कार्ड हाडात आनी जाता तितली ते सायडीन ऑक्युपाय करात नाजाल्यार कितें जातलें दुसरो लोक येवन तांचे पासून तांणी बंदोबस्त केल्ले आसा दुसरे सायडीन 2 प्रकारचे लोक आसा म्हणजे कोण लोक येता ताका आनी ते सायडीन घालून गेला आनी थोडो लोक येता ती पांय वाटेन बेळगांव मागीर फुडें धरण वाटेन म्हणटा थंयचो थान आजरा कोल्हापूर हे सायडीन मालवण हे सायडीन कारवार हो लोक चलून येता तांचे पासून आमी बंदोबस्त केल्ले आसा 1 2 3 चवथे म्हणून येतात ती तिसरे जातात आतां ताणें मातसो म्हाका थोडो त्रास दिल्लो आसा एक म्हणटा म्हाका आमकां त्याच दिसा सगळे दुसऱ्या भासांनी दिसा करूंक जाय आतां पळोवंक जाय ते कितें करूंक जाता ते फुडें पूण ताका हांवें 12-15 मीस भरलेले आसा तांकां ते भशेन म्हणटच ते भाशेन म्हणल्यार तो आमचे आतां मिसांची मांडवळ कशी आसा ती तुमकां सांगता माडी 23 वेळ सांजेच्या आदेसाक 6 वरांचेर मीस आसतले आनी मिसा उपरांत माडी 23 वेळ जावन आसा फेस्त क्रिस्त रायाचें सगळो लोक म्हणल्यार तो फिरगोचेनी आपल्या मिसा जातलो पूण बाकीच्यांनी त्या दिसा सांगे येवंक जाता आनी हो जागो तुमच्यान भरूंक जाता 24 वेळ थार सोमार पडटा आमी मिसां स्टार्ट करतल्यार सकाळची सगळ्यांनी 8 मिसां आमी वर्साच्या वर्सा दवरता आदी आमी 5 दवरताल्या पूण कितें जालें आमचे वॉलंटियर्स एकदम थकोंक लागले 5 तर मीस दवरीत जाल्यार तांकां 4 उठचें पडटा आनी लेट मागीर ती न्हिदोंक वतात कित्याक सगळी सोय ना न्ही मागीर न्हावंक जाय रातची मागीर ताका टायम असो ना म्हणटा ताका लागून म्हणलें ती म्हाका म्हणूंक लागली फादर मातशें पळय तूं म्हणटच हांवें ताका लागून 6 मीस दवरलेले आसा 6चे मीस बरे व्हडले आसता खूब लोक येता म्हणलें पूण आतां आमचो लोकूय भायर गेल्लो आसा ताका लागून तितलोय लोक येना पूण येता 6 आनी प्रत्येक मीस जातकच 15 मिनट येवपाक आनी वचपाक न्हय स्मार्ट वान पूण ज्या ज्या जाग्यांचेर तांची मोटरां आसा ताका येवंक वचपाकूय मातसो त्रास जाता ताका लागून हे 15 मिनट ताणें म्हाका सगळ्यांनी विनंती केली आनी हांवें ते भशेन दवरलेले आसा 15 मिनट ऑन दवर सो 7:15 8:30 9:45 आनी 11 5 मिसां सकाळची आतां 8:30चे मीस आनी 9:45चे मीस हाका दिल्ले आसा कोणाक डिनरी ते डिनरी फकत आयतारा दीस दिवंक ना कित्याक आयतारा दीस लोक आपल्या गोजिणी जातात सो ताका लागून दवरूंक ना आनी लोकांक जाय जाल्यार तेंच्यान येवंक जाता ती भाशेन सांजेचे 3चे मीस सेंटरान दिल्ले आसा आमचे खाते पळय आसा दिवसाचे तांकां ते मीस दवरलेले आसा आनी 5चे मीस डिनरीक दिलेले आसा हे भाशेन आनी निमाणे मीस त्या दिसा मागीर
पिलाच्या पाद्रीन दिलेले आसा 5 म्हणजे 2 तारखेर ते भाशेन तांकां सांगेचे मीस 6:15 मागीर सगळे इंग्लीश मिसां जातली पुढे सांगेची मिसां 3 3:30 5 आनी 6:15 हे भाशेन आमची मांडवळ आसा मिसाची त्या भायर 2 मिसां दनपारची आसतात 6:12 आनी 2 आयतारा दिसूच ही 2 मिसां आसात ह्या दिसांनी म्हणटा तूं 29 मराठी मीस दवरलेले आसा 6:12 दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार आयतार जालो 30 त्या दिसा मीस मल्याळम जातले पयले दुसरे म्हाका दिसता पयले कन्नडा मीस दवरलेले पूण ते पावचे ना म्हूण म्हाका सांगलां ताणें ते 5 वाटेन येतात म्हणटच त्या दिसा जावचे ना ताका मीस कन्नडान दुसऱ्या दिसा जाय म्हूण सांगलेले म्हाका पूण म्हाका कार्यक्रमान फिट करूंक जायना त्या भायर आमचो लोक म्हणटा तूं सकाळीं जावन सांगे पर्यंत दीसभर आसा ताका जेवंक टॉयलेटार वचों पर्यंत टायम आसा तें मातशें चिंतूंक जाय न्हू तांकांय मातशें आख्खो दीसभर 1-2-10 दीस तीं आसता तातूंत आनी निमाणे दिसा तुमी जाणात फेस्ता दिसा 3:45 आमचे पयले मीस 5:00 6:00 7:15 8:30 मागीर परपेचे मीस 10:30 12:30 काय एक मीस दवरता आनी कित्याक थोडो लोक थंयसर पावना तांकां खेळ जाता लूट जाता ती मागीर पावना तांचे बसत 12:30 एक मीस दवरलेले आसा मागीर 3:30 5 आनी 6:15 त्या दिसा फेस्ता दीस मिसां आसतली आतां फेस्ताच्या दिसा खुमसारां आसचें ना त्याच बरोबर ज्या दिसा आमकां म्हणल्यार तूं फादर लोक आसात तेन्ना आसचें ना बट ते मागीर आमी सांगतले पूण फेस्ता दिसा खुमसारां आसचें आतां हांवें आनी एक कितें केलेलें आसा तुमी जाणात पाप साहेबान आमकां सांगलें तुमी लोकांक घेयात आनी इगर्जेनी मागणे करात संवसारा पासून संवसारांत शांती ना कितलीं घरां चालूच आसात आनी चालूच दवरता तांकां बंद करूंक नाका ती कित्याक हे भाशेन ते पयशे घालतात सगळे संवसारांत चालूच आसा पूण मागात म्हूण सांगला म्हणटच हांव सगळे 5 मिस्टर 4 मिस्टर घेता संतोशाचे उजोळाचे दुखीचे आनी अर्काचे पूर्ण हांगसर हांव एकूच जायतो आमच्या बाबा नवान तिचो 10 नमान बरे घेता आनी आमकां 1.5 वर तरी लागता 8:30 ते 10 पर्यंत सद्दां फकत आयदनाचे भिकोरी म्हणटच हातूंतले तेल सावन भायल्यान लोक खूब थंयसर गोट्याशी आमचे आसता ते आपले मागणे पर्यंत करतात म्हणटच थंयसर हांवें हें रेकॉर्डींग घालून केलां कित्याक आमच्यो त्योच तुमी जाणात युट्यूबाचेरूय आसा हांगसर घालीत तर लोकांक येवन वचोंक जातलें आनी दुसऱ्या भासांनी पर्यंत घालून केलां पळय जाता त्या भायर फिरकोचीन आमचे बजिलिकेन भितर सकाळीं 5 सांगतान सांजे 6 पर्यंत आदोरसांव आसता पवित्र भोजन आसता ह्या वर्सा ते सगळी मांडवळ केल्ली आसा म्हणटच तुमच्यान थंयसरूय वचोंक जाता पूण दुसरो लोक आसतलो म्हणून नेमलेलो लोक तांकां हांवें केल्लेले आसा हे भाशेन आमची मांडवळ आसा दिसाची आनी कार्यक्रमाची तर तें तुमकां सांगलें तर तें आमी कितें सांगूंक सांगलेलें सांगता पूण हें मातशें मनान धरात तुमचें कार्ड घेवन येयात नाजाल्यार तुमकां भितर येवपाक मागीर ते आडायतले पुलीस भितर येवपाक दिवचे ना आनी दुसऱ्यांक ते थंयसर धाडटले दुसरो माटो केला पळय थंयसर आनी तुमी येवन हो पळय तुमचे पासत माटो केल्लो आसा तातूंत तुमी जाता तितली रावात थंयसर तर रावशात जाल्यार मागीर हांगसर आमकां बऱ्याक पडटलें तुमी तर सगळीं जाणां इगर्जेन वचात वेशात तर हांगसर मागीर रिकामें जातलें आनी ती मागीर म्हणूंक लागतली म्हाका थंयसर आमकां धरात हें मातशें मनान धरात आनी पळयात हांव ट्राय करतलें तर आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी आतां तुमकां ह्यो कदिल्यो हात त्यो मातश्यो एकठांय करून बाजूक दवरात